खुरीस आणि हिंदूच्या श्रद्धास्थानाच्या मोडतोडीचे प्रकरणाने फ्रांसिस पेरेरा आड मडगांव JMFC कोर्टात आनीक 5 केशीची सुनावणी जाल्या। केपेचे 2 खुरीस, लोटलेचो 1, गुढीपाडव्या 1 खुरीस आणि हिंदूच्या श्रद्धास्थानाची तोडफोड केल्या म्हूण ताचेर आरोप आसात। पोलिसांकडेन कसलेच ठोस पुरावे ना, प्रत्यक्ष साक्षीदारी ना। फ्रांसिसा कडच्यान वदोवन घेतला ताचेर पुलिसांचो तपास चल्ला म्हूण फ्रांसिसाच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट घाला। हातूंतले 4 केशींचेर निकाल ब्रेस्तारा जातलो। एके केशीचो निकाल शुक्रारा दवरला। गोवा पुलीस रेजिंग डे जालो। बरें काम करपी पुलिसांचो DGP मुक्तेश चंद्रान मेडल दिवन भोवमान केलो। अंदू गोंयांत क्रायम डिटेक्शन रेट 82% मेरेन वाडल्या म्हूण DGPन पुलीस फोर्साची तोखणाय केली। पुलीस आनी ANC टिमीन मेळून 159 केशींनी 81 किलो ड्रग्स धरला। रेजिंग डे निमतान पणजे हेडक्वार्टर्साच्या परेड ग्राउंडार पुलीस परेड जाली। Our detection rate this year is 82%, which speaks volumes about the hard work and professionalism of Goa Police. Pertinently, 159 cases have been registered during the current year by the ANC and district police, amounting to a seizure of approximately 81 kg of drugs. This year we have also laid emphasis against drive against human trafficking, and more than 60 victims have been rescued. We have also laid emphasis on tracking and nabbing criminals involved in online prostitution in Goa. इतल्या मजगती पेडणे पोलिसांनी ड्रग्स प्रकरणात हिमाचलच्या ओमकार तेहरा नाका हरमला धरलो। ताचे कडल्यान 8 लाख मोलाचे 2.5 किलो चरस जप्त केला। आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। सर्गेस्त गौरी धुमेच्या नावान ताची फामील आणि इश्टांनी मेळून गौरीच्या पेंटिंगाचे एक्झिबिशन दवरला। एक्झिबिशन 20 तारखेसावन पणजे कला अकादमीत भरतले। He took the challenge of doing this painting in the 6 or 7 months which she had, and what I recollect when she used to always be on the phone that I have completed this painting, I have sent it for framing, and but sadly on 30th of October she passed away and she was no more with us. But her classmates in the arts college and we friends from People's High School said we should continue with the exhibition, and hence on 20th we are having this 3-day exhibition of Gauri, and the proceeds according to family members and according to the wishes of Gauri will go to a charitable trust. Thank you. And she was planning for this for the last 12 plus months. Her passion was I'm sure you're going to see in the paintings. Very keen that you all participate, and really she was very keen to not only conduct this exhibition but also ensure that proceeds go for a noble cause, and her whole focus was how to support the differently able children. गोयच्या मुक्ती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान पणजे बाल भवना भोवतणी केल्ल्या सोबितीकरणाचे उक्तावण केले। सुवाळ्याक भुरग्यांनी सांस्कृतिक कार्यावळी केल्यो। मिडियामुळे हांव विनंती करता की गोंयान एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शन घेवपाची तयारी आमी करूया। कोळसो उदाहरण अगेन्स्ट आमी कोळशाचेर जर आसा जाल्यार आमकां थोडे कार्बन फुटप्रिंट कमी करूंक जाय। पोल्युशन केवळ कोळशांच्यान जायना,
आनी कोळसा हँडलिंगांतल्यान जायना. आमी जी वीज वापरता ती कोळशाची वीज आहा, त्यामुळे ती वापरप इल्लें कमी करूंक जाय. एअर कंडिशन गरज ना जाल्यार बंद करूंक जाय. भायर वता आसतना लायटी ऑफ करूंक जाय. LED वापरा. अनेक प्रकार आहा जातूंतल्यान आपले फुटप्रिंट कमी करपाक येता. ही एरिया सांगिल्ल्या प्रमाणे खूबच कचरो आशिल्लो. आमच्यानी ओपन ड्रेन वताली आनी निग्लेक्टेड एरिया म्हणून अशी जवळ जवळ 1700 स्क्वेअर मिटरची एरिया आशिल्ली. आनी जेन्ना शीतलान बालभवनाचो अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो हेच्या पयले आमकां हें पळयलां आसतलें कितें करपाचें आनी तेन्नाच्यान तें फाटीं हाडलें. ताणें प्रस्ताव दवरलो की किती वेळारच हें जावचें. आनी आमी तें उचलून धरलें. तेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन गेले, म्हणजे चॅरमॅना कडेन गेले आनी इमिडिएटली मान्यता दिली. वाळपय मुद्दाश्री डिफेंडर्सांनी जर्सीचे अनावरण केले. It was considered like Valpai was the backward like, and since Vishwajit Rane is our MLA, since then we are flying in the sky. We are fully developed today, and we hope some more development, some more jobs, and everything fine. Regarding VPL, I think the organizing team, and especially Ravi Sheikh, he has taken a good steps to promote cricket. And I have taken the team just to give the platform to the upcoming players. It's my main aim to enter into the cricket. Actually, I was a good player before. I was a marquee player. म्हापशा गणेशपुरीत गणेश विद्या मंदिराच्या प्राथमिक विभागाचो क्रीडा आणि वर्सुकी महोत्सव गोंय मुक्ती दिसा जालो. आदर्श शिक्षक पुरस्कार मेळोवपी रामचंद्र बर्वे मुखेल सोयरो आशिल्लो. स्वामी विवेकानंद हे खरं म्हणजे तुम्हाला सर्वांचे तरुणांचे आयकॉन आहेत. आमचे आयकॉन पिक्चरांचे नट आणि नटे असू शकत नाही, लक्षात घ्या. तसं झालं तर ते आपल्या देशाचं दुर्दैव असेल. आपल्या देशाचे आयकॉन जर कोण असतील तर लोकमान्य टिळक, सावरकर किंवा स्वामी विवेकानंद असले पाहिजेत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.